टॅक्सीचो इश्यू तर असो आहा की तांणी आमदारांच्या घरा वचून तांकां शिटकावणी दिवपाक सुरवात केल्या. हो जर इश्यू पळयलो लौकीक, आज सामको मायकल बाब बी फुर्योज जाल्लो पळयलो आमी. कितें दिसता तुका, कितें चल्लां? हाव आर यू एनालायझींग दीस ग्रावंड सिच्युएशन? प्रमोद, टॅक्सीवाल्यांचो विशय आहा पळय न्हू, आमी खूब वर्सां चाललो आहा आनी एसेंब्ली सेशन बी लागीं येयलें की चडसो तेंचो विशय तापता. फाटले आमी कितलेशे वर्सां पळयता, एक टायम गेलो की एक विशय घेवन एक तर स्पीड गव्हर्नर नाजाल्यार डिजिटल मिटर अशे विशय घेवन ते आंदोलनाक बसता. पण ते विशय तेंचें आंदोलनूय विड्रॉ जाता, गव्हर्मेंटूय खंय तरी तेंकां हें करता, पण ते विशय रिजॉल्व जायना, ते तशेंच पेंडींग उरता. आनी जशें ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडपाक लागली आनी डिमांड येवपाक लागलो की जशें सगळें डिजिटल वचपाक लागलें की एप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत आसपाक जाय. आतां हो विशय असो आहा तो कोणाकूय सांगल्यार पटपा सारको असो डायरेक्टली. आनी त्या विशयाचेर तेंचे सगळे आतां अशें हितून पावले तेंकां आतां प्रूव करचें पडटा की आमचो डिमांड कसो जेन्युइन आहा तो, आनी ते करप तेंकां खूब डिफिकल्ट जाला. आनी अशा वेळार गव्हर्मेंटान खूब विचार करून एक गायडलायन्स हाडल्यो. आनी तेजेर प्रमोद तुमीच तो शो केल्लो विथ ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर. तो कोणी प्रोग्राम पळयलो म्हणटा अरे इतलें बरें जर केलां जाल्यार टॅक्सीवाले आंदोलन कित्याक करता, विरोध कित्याक करता, असो हें जातलो. सो ते प्रोग्राम पळयल्या उपरांत एक्चुली जे बेनिफिट्स टॅक्सीवाल्यांक एप बेज जाले जाल्यार मेळटले. लोकांक कितें जाय, दोनूय गजाली पळोवपाक जाय की टॅक्सीवाले तेंकां एपार येवपाचे ना, सिस्टमान ते येवपाचे ना. आनी दुसरे वटेन जो कस्टमर आहा तेका ते जाय. आतां कस्टमर कितें मागता ते रॉंग मागना न्हू. कस्टमराची मागणी तो अशी खंयचीच वायट गजाल मागना, आपल्या एप बेज जाय. म्हणजे ट्युरिस्टूय आसूं आनी जर एप बेज चड फॅसिलिटी एवेलेबल जाली, बरी स्मूथ फॅसिलिटी एवेलेबल जाली, ते तुमच्या हितून इंटरव्यूआ भितर जे सांगलां, लोकल जे आहा ते आपली गाडी दवरून वा गाडी नाशिल्लो मनीस कोणाची गाडी मागता यश आहा ते टॅक्सी वापरपाक सुरवात करतले. सो अशें हें आसतना अशें दिसपाक लागलां दिसता टॅक्सीवाल्यांक की आतां इतलें सरकार क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर तेंच्यांनी अशे गायडलायन्स येयल्या आनी ते ओपन करता मार्केट एप बेजा खातीर. सो तेंच्या हातांतल्यान म्हाका दिसता आतां तेंकां ते मातसो प्रॉब्लेम जाला. सो तेंच्यानी फर्स्ट टायम आतां ते आमदार टू आमदार वचपाचें आनी सपोर्ट घेवपाचो. म्हणजे आमदार टू आमदार म्हणजे ते वोटरांचे, म्हणजे आमदारा कडेन वयता आसतना ते तशेंच वयता की त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले त्या आमदारा कडेन वयता. आनी तो एक पॉलिटिकल प्रेशर टायप बिल्ड करपाचो. आयज आमी पयला, आयज मायकलागेर गेल्ले आनी मायकल तापलो. मायकल म्हणपाक तुमची गजाल अक्रॉस द टेबल बसून सोडोवपाक जाय. थंय तो एकटो कंडिशन घालपाक लागलो. ते म्हणले तुमी जर अक्रॉस द टेबल बसून सोडचे ना, आपूण नात तुमच्या वांगडा म्हणपाक. हो स्टँड त्या बेल्टाक आसून सुद्दां मायकलाक तापचो पडलो आनी हो स्टँड घेवचो पडलो. अशी सद्या सिच्युएशन आहा. सो सद्या सगळ्यांक कळोन चुकला की ह्यो गजाली जाय, आपल्या ऑनलायन एप बेज एग्रिगेटर ते आसपाक जाय. आनी तेंकां ते पयलीं पासून विरोध करीत येयल्ले. सो ते पिक्चर क्लियर जाला आनी तेंची बाजू मातशी खंय तरी लंगडी पडपाक लागल्या. तितूंतल्यान हें इल्लें डेव्हलप जाता, वातावरण तापपाक लागलां.